अशी गोष्ट मायकल लोबोनी स्टेटमेंट दिलो खंयच्या एक बातमीन की ODP प्लॅन म्हापशेचो जो आहा आपूण बेगीन तितले बेगीन फायनल करतलो. अशें आमकां दिसलें की मायकल लोबो घाईक आसा ती सरकाराक घाई आसा. आमी तांकां ऑब्जेक्शन जुलयाचे 3 तारखेक दिल्लेलें. तेतून सांगलेलें कितें आमचें ऑब्जेक्शन आसा तें कितें आहा तेतून तुमकां सजेशन तुमचें कितें आहा तें आपूण व्हरता म्हूण सांगलेलें मेंबर सेक्रेटरीन PDAच्या. आमकां आयज पासून जवळ जवळ 130 दीस जाले मेंबर सेक्रेटरीन आमकां एक आन्सर करूंक ना बाबा कितें घडलेलें आहा तें. अचानक जर तुमी भितरल्या भितर प्लॅन जो करता प्लॅना बद्दल आनी जे स्किमी बद्दल डावन टावन स्कीम जी आहा ती आमची सरकारांची तो 40% ते दिता म्हणटा. आमी 40%चे डिमांड करूंक नासलो. आमचो आज 60% जो डिमांड जो आहा आदी पासून आसतलो आनी आजूय आसतलो. पूण जे कितें करता ते शेतकार भावांक आमच्या सगळ्यांक विचारून करून घेवपाचे. सरकाराक जागो जाय म्हणटात, कदंबाक जागो जाय म्हणटात. कदंबा डिपार्टमेंटाक जागो कित्याक ना हो? कदंबा डिपार्टमेंट हेतून लक्ष कित्याक लागून घालिना की कदंबा डिपार्टमेंट बांदूंक शकना. हे आपूण म्हापसा म्युनिसिपालिटी जर बांदता तर भितरले 50% जागो जो आसा बांदकाम जे येतलें तें आमच्या शेतकारांक मेळोंक जाय आनी हातून आमी तांकां 100% ते घेवन दितले. कित्याक लागून ते प्रायवेट जर बांदता आनी असो खंयचेच कायद्यान अशें बसना सरकारी रेटीन तुमी जागो घेता आनी प्रायवेट जर बांदता आनी भायल्या शॉपकारांक जर दिता तर खरोखरच शेतकाराचे अन्याय करता. आनी जी स्कीम जी आसा हेजे फुडें जी स्कीम जी वयतली ही अंडर डावन टावन स्कीम असोच जागो आमचो घेतलो आनी अशीच तेंचे पद्दतीन आमच्या शेतकारांक भावांक फटयतले आनी आमी तांकां फटोवंक कशेंच दिवचे ना. आनी जी स्कीम जी आसा जे स्किमीचो आमकां इंट्रस्ट ना आमी कलेक्टराक लेटर दिल्लेलें आसा की आमकां शेतां करपाक जाय म्हणून. पळय ते जे डेवलप करतले प्लॉट डेवलप करतले ते प्लॉट डेवलप केल्या उपरांत जंय ते FAR वाडयतले PDAच्या कायद्या प्रमाणे 2.5 जर जो जागो 100 स्क्वेअर मिटर आहा जाल्यार 250 स्क्वेअर मिटर बांदूंक येतले अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी तो कायद्यान 250 FAR 2.5 म्हणजे 250. तेतून सुद्दां आमचो डिमांड कितें आसा न्हू 60% आमी मागला. कित्याक लागून आमकां खबर आहा जागो कितलो उरतलो, कितलो डेवलपमेंटाक वयतलो, कितलो खर्च आहा. पूण ते एक्झॅक्टली सांगिना तुमकां कितले दिता 20%, 30%, 40% कांय सांगिना. पण आमचो डिमांड जो आसा न्हू 60%चे डिमांड आसा आनी तितून आमकां खबर आमी 60% डिमांड कित्याक करता ते तांकांय खबर आहा आनी ते कित्याक दिवचे ना तें खबर आहा. ते आयज जर 30%, 40% जर दिता म्हणटा जाल्यार 60% ते कित्याक दिवंक शकना. 60% दिवंक शकता ते कित्याक दिवंक शकना.